नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो. म्हजे वांगडा फकाणां करूं नाका, बाबुशाची परिकाराक शिटकावणी. प्रादेशीक आराखड्याचे केसीत तपास करून म्हाका एकदांचो मुक्त करात. हांव कोणाक भियेना, जाय तें करात. 11 वर्सांत दिल्ले पयले मुलाखतीत बाबुशाचो परिकाराचेर फार. पणजे महापालिकेचे महापौराची वेंचणूक पावली हायकोर्टांत. फुर्तादा सयत 15 नगरसेवकांचो हायकोर्टांत अर्ज. वेंचणूक बेगोबेग घेवपाचो आदेश सरकाराक दिवचो म्हूण विनवणी. रिजनल प्लान 2011तली जमीन रुपांतराची स्कॅमा, पैशांचे व्यवहाराची लोकायुक्त करतलो चौकशी. मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी. बाबूश म्हणटा चौकशेक तयार. रिजनल प्लान 2021ची चौकशी कित्याक ना? फुडल्या वर्सा मेरेन तिळारीचे उदक बंद जावपाची शक्यताय. सरकार आतां सावनच करता उदकाची पर्यायी व्यवस्था. परिकार म्हणटा आमठाण्या उरलां फकत 15 दिसांचें उदक. मराठी राजभाषा प्रश्नाचेर मुख्यमंत्री परिकार मारता फट. मराठी राजभाषे खातीर निवेदन येवंक ना ही मुख्यमंत्र्याची जाप फट. 15 मार्चाक दिला निवेदन. मराठी आंदोलकांनी केलो निषेध. खबरो विस्तारान. म्हजे वांगडा फकाणां बांदनाकात, हांव कोणाक भियेना, जेलींत घालो म्हूण फाटीं सरचो ना, जाय तें कर अशी आक्रमक चॅलेंज बाबूश मोन्सरातान मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक दिल्या. फाटल्या 11 वर्सांतली पयली मुलाखत बाबूशान प्रुडंटाक दिली. प्रादेशीक आराखड्याचे स्कॅमाची चौकशी जावं दी, म्हाकाय त्या प्रकरणाचो सोक्षमोक्ष लागिल्लो जाय, कोणाकूय घालून चौकशी कर अशें आव्हान ताणें पर्रीकाराक दिलें. आज मेरेन आपल्याचेर जावपी सगळ्या आरोपांचेर जाप दिवपी बाबूश मोन्सराताची पयली एक्सक्लुझीव मुलाखत. इलेक्शन जाता त्या दिसा लागून बॉक्सां सगळें हाडून दवरलेलीं, फुलां लागून हाडून दवरलेलीं, कोण मेयर डेप्युटी मेयर जातलो म्हणून अहें फुलां हाडून दवरूंक ना. ती कोण खंयची सुपर स्पीड पोस्ट आहलो की 9:30 म्युनिसिपालिटीक उक्ती जाता की देरान तेजेर नाल्यार आखी रात न्हिदला आसलो मनीस. सो तेजी स्टायल ऑफ फंक्शनिंग इज व्हेरी डिक्टेटोरियल. म्हणजे काय ना, आपणाचो कायदो तेणी भायर सरले, सो आमी 5 जाण भायर सरले. आनी तेजो लक्ष्मण कित्याक भायर सरलो? त्याचा लक्ष्मण जो आहलो की दुसऱ्यांक राखणो कसो दवरलेलो तो कित्याक भायर सरलो? लक्ष्मणान लास्टाक कितें सांगलां? आपूण मला फुगार जाता म्हणालो रामाच्या बारेन राव. And CM has made an announcement that he will hand over the case to Lokayukt. How Babush Monsarat is taking it? माझे क्लियर आहा, म्हाका कसली कोणाची भिरांत ना. And I am not a fellow who will cow down by some threats. हांव कितें म्हणटा, तूं लोकायुक्त न्हू, खंयच्याय आयुक्ताक दी, सीबीआयक दी, कोणाकूय दी, तूं म्हाका कसलें प्रॉब्लेम ना. You are not afraid of probe into 2011? No, I am not. Because I'm just trying to tell you, I am very clear on that thing. There's a reason I'm saying, see, this is a excess baggage which I've been taking. I've been carrying this cross for the past 6 years. Kenna kite zaल्यार regional plan, kenna kite zaल्यार regional plan. Inga election time लागून 2007 जायते जाण येयले, नाचले आनी गेले माझे कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हाका उडोवपाक. आता एटलीस्ट म्हाका क्लियर, म्हजें नांव क्लियर जावपाक पुढे. You want probe? I want probe and I want to clear my name in that probe. कांय जाणांक उतरांची मार कळना, तांकां जोत्यांची मार दिवची पडटात आणि गरज पडल्यार आपली ती दिवपाची तयारी आहा. ना, तुका कित्याक सरप्रायज जाता? तुवें फकत आझाद मैदानाचो, आय विल टेक यू बॅक टू 2005. आझाद मैदानार जे दिसा आमी सरकार तेजो उडयला तेन्ना आझाद मैदानार हेजे ओन फास्ट स्पीच केली हाणें की बाबुशाक आपूण मला हे अंडरवेरीन पणजे भोंवयतलो, हे तेजी स्पीच आसली. See, when I am on right, I will fight for the right. That is my very clear on it. This is the thing where mayor election is concerned, where government has done wrong. So I am just come to say, just correct your wrong. You are ready to take them by the horns? I am ready to take any bull by its horn. Anybody? Yes. Anybody. Even if it is Manoj Parrikar. Don't mess with me. Don't very clear. mess with me. पणजे महापालिकेचो महापौर आणि उपमहापौराची वेंचणूक आता हायकोर्टात पावल्या. सुरेंद्र फुर्ताद आणि हेर 15 नगरसेवकांनी हायकोर्टात अर्ज घालून वेंचणूक फुडें दवरपाच्या निर्णयाक आव्हान दिलां. महापौर आणि उपमहापौराची वेंचणूक बेगोबेग घेवपाचो आदेश सरकाराक दिवचो अशी विनवणी ह्या अर्जात केल्या.
पणजे महापालिकेच्या 16 नगरसेवकांनी सरकाराच्या निर्णयाक हायकोर्टान आव्हान दिला. All 16 honorable corporators have signed on the writ petition. We all 16 have full faith in the judiciary, and we all 16 know that we'll get justice and we'll get justice by Monday. Election should be held immediately, and the mayor and the deputy mayor should be restrained from continuing in the chair. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान राजीनामो दिवचो अशी मागणी सुरेंद्र फुर्तादोन केल्या. He should step down gracefully and say, yes, ST, OBC, you become the chief minister. I will be the godfather. If he does that, I will kiss his feet. And the same yardstick he should use as the MLA of Panjim, the same yardstick what he wants to use to the deputy mayor and deputy mayor should be used for the Panjim assembly seat. I don't want to speak now. I was part of Parrikar panel for 1 year. I know how much corruption was done by his ex-councillors by moving files of builders. Don't make me open my mouth. Tell Mr. Parrikar. And I know whose husbands and sons were also collecting money. Don't make me open my mouth. पणजे महापालिका वेंचणूक प्रश्नावेल्यान राजकीय मळार बरोच बोवाळ चल्ला. राज्यपाल भारतवीर वांचून ह्या प्रश्नाचेर सरकारा कडल्यान म्हायती मागयल्या. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. रिजनल प्लॅन 2011तली सगळी स्कॅमां आनी वेव्हारांची सरकार लोकायुक्ता वरवीं चवकशी करतलो. मुख्यमंत्री पर्रीकारान विधानसभेत हें उलोवन दाखयलें. रिजनल प्लान 2021 जाग्यार पडना म्हूण प्रतापसिंग राणेन विशय काडिल्लो. फाटलो 2011 प्लान थारायतना जमीन रुपांतरा खातीर मोठ्या प्रमाणात पयशांचे वेव्हार आनी कबलाती जाल्यो. ह्यो गजाली सरकारा मेरेन लेखी पावल्यात अशें पर्रीकारान सांगलें. तेन्नाचो शार नियोजन मंत्री बाबूश म्हणटा तो कसलेय चवकशेक तयार आसा. 2021 प्लानाची चवकशी कित्याक करिना अशें आव्हान बाबूशान मुख्यमंत्र्याक दिलें. What happened about the 2011 regional plan? Is it the government has still the culprit of this plan? Why was the plan slaved? Because 2011 प्लॅन 4 म्हयन्या भितर फाटीं घेवचो पडलो कारण देर वॉज लॉट ऑफ ओपोजिशन फ्रॉम वेरियस पीपल बिकॉज देर वर एलिगेशन्स दॅट मास स्केल कन्वर्शन्स had been permitted in that plan. Government is also aware of many irregularities and complaints and matters of huge amount of cash having been paid to some people, some of which according to them they have been returned, some of them has not been returned. There are complaints which are piled up with me on this issue. So ताका जर तूं जाय जाल्यार 2011 प्लॅनाचें स्कॅम कारण प्लॅन ना, प्लॅन विड्रॉ केलो. जे कितें भानगडी आसा कोणाच्यो कंप्लेनी आसा चौकशी जावप अत्यंत गरजेची आसा स्पीकर सर. करप्शन एंगला कडच्यान लोकायुक्ताक सरकार दिवंक शकता पण गव्हर्मेंट ऑल्सो कीप्स इंडिपेंडंट रायट ऑफ टॅकलिंग अ इंडिविज्युअल केस. त्यावेळी मिनिस्टर एनास्टेसियो Montserrat. I am open for any inquiry the moment government puts it. Will you inquire into 2021 scam as well? तो जर तूं काही स्पेसिफीक केसी म्हाका दाखयत जाल्यार एब्सोल्युटली करता. 2011च्या संदर्भात आमकां स्पेसिफीक तक्रारी आयल्या. Why the 2021 plan was not scrapped? said that I will inquire. Why the 2021 plan was kept pending or scrapped? What was the reason? स्पीकर सर तो पळय सांगता 2011ची इन्क्वायरीक तो रेडी आहा म्हणटा. हांवें ताजी इन्क्वायरी करता म्हणून सांगूं ना. मिनिस्टर आसतलो न्हय. मिनिस्टर तातूंत भितर करप्शन इनवॉल्ड जाल्यार मिनिस्टराची जातली. दे वर सो ओपन that they have signed memorandum of understanding for conversions. No, that's the reason I'm saying let inquiry. Please. They were so open that they took money by checks. Honorable Chief Minister, you please inquire into this. At least my name will be cleared once for all. Now, how soon will the plan be taken up? हांव इतली एश्युरन्स दिता की फुडली असेंब्लीच्या पयलीं प्लान ओपन जातलो फॉर डिस्कशन बट देर विल बी लिमिटेड ओपनिंग. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.